बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्ले आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. घडामोडी गोंयांत घडत आसा आणि फाटल्या दिसांतल्यान ज्यो बातम्यो चर्चेत आसा तेजे वयल्यान आतां जे सद्या फॉलोअप कित्याक हाचेर एक नजर मारया. सगळ्यात पयलीं ह्या डॅस्कार आनी डॅस्का वयल्यान आमी जाणून घेवया ह्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. सगळ्यात पयलीं ह्या सुशांता कडेन. जीएमसीच्या कॅज्युअल्टी विभागाचो मुखेली दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हाचे आड जी वर्तवणूक जाल्ली ताका लागून सगळे दोतोर फुर्योज आसले आनी आयज तांच्यांनी विश्वजितान माफी मागची म्हणून जीएमसी भायर आंदोलन केलें आनी हें आंदोलन अजूनय सोंपिल्लें ना. विश्वजितान जाहीर माफी मागची ही तेंची मुख्य मागणी आसा. ते भायर जीएमसीत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कोणेच करचें न्ही. VIP जे फोन येतात भायले ते घेवचे न्हू अशे तरेच्यो 3 मुख्य मागण्यो तांच्यांनी दवरिल्ल्यो आसात. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. दुसरीच हाकाच जोडून आनीक एक मुख्य बातमी आसा ती दोतोर रुद्रेश कुट्टीकारान आतांच प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी जे प्रमाण आपले ह्युमिलेशन मंत्री विश्वजीत राणेन केल्ले जीएमसीत तेच प्रमाण मंत्री विश्वजितान जीएमसीत येवन आपली जाहीर माफी मागची ती बी कॅमेरा सामक्यार अशी तरेची मागणी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार हांणी केल्ली आसा. ही माफी मागपा खातीर तांणी मंत्री विश्वजिताक 24 वरांची मुजत दिल्ली आसा. 24 वरां भितर मंत्री विश्वजीत जर माफी मागना जाल्यार फुडली कृती कितें आहा ते थारायतले अशे तरेची शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा. सविस्तर दोनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळयात. तर आता पयरच्यान जी घडणूक सद्या गाजता ती म्हटल्यार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ज्या प्रकारे दोतोर जो आसा कॅज्युअलिटींतलो रुद्रेश कुट्टीकार हाका ज्या प्रमाणे व्हिडिओ काडून ताका जो तापयलो त्या उपरांत ताका निलंबीत करता म्हणून सांगिल्लें. तेजे वयल्यान आतां ही जी बातमी आसा तेणी एक वेगळें वळण घेतिल्लें आसा. रुद्रेश डॉक्टर जो आसा तेणी म्हटलां की आपली परतून माफी मागची ती सुद्दां जाहीर माफी मागची. जसो की सोशल मिडियाचेर जो व्हिडिओ व्हायरल जालो आपली बदनामी जाली तशीच आतां आपल्याक माफी मागून आपल्याक न्याय दिवचो अशी तांणी एक कठोर मागणी केलेली आसा. आनी हे जीएमसीच्या भायर एक आंदोलनाचे स्वरूप ह्या घडणुकेन घेतिल्लें आसा. आतां फुडें या आमी ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची आज बातमी केला ती विचारया. गोंयांत सद्या अपघाताची घडणुका हातूंत वाडत आसा. 32 वर्साच्या कुट्टी हवेली ह्या वाठारांतलो काल एक ह्या वाठारान दारबांदोडा ह्या वाठारान पणसुले दारबांदोडा ह्या वाठारान अपघात जालो आनी त्या अपघातान ताका मरण आयलें आसा. जो तेणे रस्त्याच्यो कुशीक ज्यो गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो आशिल्ल्यो तांकां ताणें धक्को दिलो न्हू. जो अपघात आहा तो घडलेलो आसा न्हू. असोच हेजेर जी बातमी आहा ती मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचें अशें म्हणणें आसा कितें की रस्त्यार ज्यो गोरवां कुत्रे भोंवता ताच्या लागून चडांत चड जे अपघात आहा ते जाता. आनी तशें तांच्यांनी एक सजेशन दिलां की 12 तालुके आसात तितून 12 तालुक्यांनी गौशाला आसा त्यो करच्यो म्हणजे उबारच्यो जेणे करून हे अपघात आहा ते कमी जावचे. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज 2000 लोकांक रान हक्क कायद्या खाला जमनीची सनद आहा ती वांटप केली आनी उरिल्ल्या 8000 लोकांक 19 डिसेंबर मेरेन 19 डिसेंबर 2025 ह्या वर्सा मेरेन मेळटली अशें आश्वासन आहा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्लेलें आसा. ही ज्यो बातमी तुमी सेंट्रम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर ऐश्वर्यान 2 म्हत्वपूर्ण बातम्यो सांगल्यो. रान हक्क कायद्या खाला ज्या लोकांक ज्यो सनदी आयज वांटप केलेल्यो आसा मुख्यमंत्र्यान आनी ज्यो उरिल्ल्यो आसा लोक तांचे 19 डिसेंबर ह्या दिसा ते दितले. फुडें या आमी ऐश्वर्या कडेन. मडगांव STPDA रिटेल मार्केटान फाटले 3-4 दीस जाले गोमासाचो तुटवडो आसा. उत्सवा वेळार गोमासाचो तुटवडो कित्याक आसता असो
प्रस्न समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी उक्तायल्लो आसा. देखून सरकारान बेगोबेग गोमांस पुरवण करची अशी ताणें मागणी केल्ली आसा. जाल्यार दुसरे वटेन आमकां गोमांसाची पुरवण जायना, तशेंच भायल्या राज्यांतल्यानूय गोमांस हाडपाक मेळना अशें गोमांस विक्रेते सांगता. देखून गोंयच्या आमकां खबरच आसा गोंयच्या चॅकपोस्टाचेर पुलिशेन जायते फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बेकायदेशीर गोमांस जप्त केला. हाका लागून कांय प्रमाणांत गोमांस पुरवणीचे परिणाम जाला काय कितें अशा तरेचो प्रस्न सध्या उप्रासपाक लागला. ही सविस्तर बातमी सातवराचेर पळयात. तर आमच्या डेस्कार ज्यो तुमकां त्या बातम्यो सांगल्यो, म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार ही दोतोरांनी जें आंदोलन केलां तेजेर आसा आनी तेज्या फुडें आनीक ज्यो कितें बातम्यो आसतल्यो हेजेर आमचें लक्ष आसतलें आनी हेजे बारीक अपडेट आमी तुमच्या मेरेन पावयतले. आनी 7 वरांचेर आमचें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मुजरत पळया. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळया दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात. प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. संगीता नायक म्हजे बरोबर आसा. संगीता नायक ह्योय स्वता मिडिया फिल्डांतल्यो, डिजिटल मिडियान ताणें खूब काम केलां, तें करता. आनी सकाळीं उठून आमचें खरें म्हणल्यार डिस्कशनाचो होच विशय. सकाळीं उठून तुज्या हातान हार्ड पेपर येता काय तूं डिजिटल सगळे पेपर पळयता आनी त्या संदर्भ मागीर तूं ताजो इवेल्युएट करपाक लागता. हरशीं कितें आतां पळया, आमी गोंया पासून कितलेशेच किलोमिटर पयस आसा, पूण दॅट हॅज नॉट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोंयाच्या पेपरांक एक्सेस करप. गोंयान कितें चल्लां ताच्या पेपरच न्ही तर कॉन्स्टंटली हांव गोंया कडेन कनेक्टेड आसा बिकॉज ऑफ तुज्या कामाचो भाग. कामाचो भाग ही एक गोष्ट. आनी तश्यो फॅसिलिटीज आतां अवेलेबल आसा न्ही कम्युनिकेशन टॅक्नॉलॉजीक लागून ते एक्सेसिबल. आमी आतां 1000 किलोमिटर पयस आहात आनी आमी आतां तोश गांवांत आसा हिमाचलाच्या. हो खरें म्हळ्यार सामको पहाडी भाग आनी हिमाचलांतलो जवळ जवळ निमाणो गांव. ताजे फुडें रोड एक्सेस ना. सो म्हणटगीर पूण तरी सुद्दां हांगा आमी कनेक्टेड आसा आख्ख्या जगा कडेन. गोंयाच कडेन न्ही तर आख्ख्या जगा कडेन कनेक्टेड आसा. ही ह्या टॅक्नॉलॉजीन आमकां दिल्ली एक इव्होल्युशनाच्या फुडल्या पावंड्यार वचपाची गजाल. सामकें खरें, सामकें खरें. सो तुका हार्ड पेपर सकाळीं घेवन वाचून ताजें इव्होल्युशन करपाची गरज ना. तूं तें तुजें पळय जें कॉम्प्युटर आसा किंवा तुजो लॅपटॉप आसा ते तो उक्तो करून तूं सगळे पेपराचेर एक अंदाज. आतां हांवें गोंयचे सगळे पेपर पळयले. सगळे पेपर कितलो वेळ लागलो तुका?
एक अर्दवरान थोडे फावटी थोडें जर कितें तरी खूब इंट्रस्टींग आसत तें वाचूंक बसत जाल्यार हांव थोडो वेळ लागता. पूण बाय एंड लार्ज अर्द वरा भितर गोंयचे मेजर सगळे मराठी तशेंच इंग्लीश पेपर्स हांव कवर करता. केन्ना केन्नाय भांगरभुंयेचेरूय कितें तरी इंट्रस्टींग आसा तेंय करता. बट हॅविंग सेड दॅट ओके, हय म्हज्या घरान जो गोमंतक येता हय फिजिकल येता हय तो पेपर पळप ताचे बरोबर म्हणजे ताचेर मातशें डिस्कशन आमच्या दोगांयचें जाता म्हजें आनी म्हज्या नीरज घोवाचें नायक. तें हय. तो मागीर थोड्यो गोश्टी आसता ज्यो हांव काडून ज्यो फिजिकली दवरूं शकता तशें आसा. बरोबर. हां. आणि एक सांगात जेन्ना तुमी आणि हो दुसरी एक गोश्ट- इंट्रस्टींग आणि एक गोश्ट सांगता तुका, आतां थोडे गोंयचे पेपर्स आसा जे फ्रीली अवेलेबल आसा. बरोबर नेटाचेर वेरेज टायम्स ऑफ इंडिया सारको जो पेपर आसा तो अवेलेबल ना. बरोबर. पूण तो सबस्क्रायब हांवें केला बिकॉज इट मेक्स अ डिफरन्स. इट मेक्स अ डिफरन्स बिकॉज